मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यान सगळ्यांहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोन आसतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हय दोंगरांचेर सोडून खिणांतली पेल्यान सोरल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंयान न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.